जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, फक्त पगारा खातीर काम करप नासता अशें आमकां सदांच सांगतात आमचे सिनियर्स आनी आमचे कलिग्स, रायट? दोन मनीस हांव जाणा जे पगारा खातीर काम करीत ना, पगाराचे तांकां पडलेलेच ना. साबाजी शेट्टी आनी विश्वनाथ भट. लिटरली ते पगारा खातीर काम करिना, गरजच पडना पगाराची. Sabaji Shetty was caught while accepting 25,000 and Vishwanath Bhatt was caught on camera while accepting 16,000. 50 वयरसून आता रेंज खंय पावली न्हू. पयलीं चाय पाणीक 50 घेताले, हे आतां चाय पाणी पण कितें ताज होबऱ्यांतली चाय पाणीचे. पण खरें सांगू, थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट्स न्हू खरेंच सारखे देव मनीस कशे असतात. थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट्स 500,000 घेवन थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट्स फायली पास करतात. न्ही, मनीसपण आसा, अजून मनीसपण जिवंत आसा. They know that they are like second last in the running race and they know that everybody cannot be Sarji Bubka or Milka Singh. आपले दापर्यंत धावता आणि आपल्यापर्यंत ते करतात. पण कितें सांग, व्हेरी फ्यू पीपल लिव अप टू देअर डेझिग्नेशन. साबाजी शेट्टीन कलेक्टर ह्या पोस्टाक खऱ्या अर्थान न्याय दिला. कलेक्टर म्हणजे विंटेज कलेक्टर सॉरी. करप्शन करताना अमक्याक धरलो, अमको खूब खाता, अमको पयशे घेतल्या शिवाय कसोच हालना, अमक्याचे हातार वजन दवरल्या शिवाय फायल कशीच फुडें वचना, अशें आमी खूब फावटी आयकलां न्ही, आनी आयजून आमी आयकतात, रायट? पण हें सगळें जाता कशें? करप्शन है क्या है चीज, कोई हमको बताए अशें बी म्हणटा पळय. तर चला तुमकां डायरेक्ट ऑफिसानूच व्हरता आनी तुमकां दाखयता की करप्शन कशें जाता तें आनी कशें घडटा. तुगेले 6 डीडीचे जाले, 4 मिटराचे जाले, 4000 मिटराचे, आणि त्या भायर म्हजे कितें आसता एक्चुअली प्लस 3. पूण तुगे 3000 3 म्हगे आसता 3 फेजा. तुका सांगला आसतलो पण तुवें खबर काडले आसतले. तूं कशें कितें करता म्हाका 15 दिल्यात, तूं कितें करतें कर, हांव काय म्हणना. टोटली कितले बरं ना तूं कर, हांव कांयच म्हणना. हॅपीनेस पळय, तुवें दुखपाक जायना, पळय म्हगे हें तशें फाटी तुटपाक जायना आनी ते म्हणटा पळय तशें म्हण आसता. तर बरें कर इतल्यान आनी कांय ना, क्लियर जाता. तशें कर, हांव कांयच म्हणना. तें बरें करून उलोवपाक जाय म्हण हांव तुका म्हण येवन तेन्ना म्हाका तुका टेन्शन दिवपाक नाका आशिल्लें. एक पळय इनॉग्रेशन जाता म्हणजे मनशाक टेन्शन उरता, हांव जाणा. तुका तेन्ना सांगलें पळय, मंतेरा कित्याक सांगलें काय म्हण तुका येवन मंतेरा दाखयला हांवें मागीर. मोंदेरान 1000 घेतला जाणा तो. 500 तेका पयलीं दिला, 500 मागीर दिला. मागले 3 दिले न्ही, जालें आनी कांयच उरना. हिशोब काबार जाता. पयशे म्हण पयशे हाडटाले रे पात्रांव. विश्वनाथ भटाची कॅश मेजपाची स्पीड आणि एफिशियन्सी पळोवन खुबश्या बँक मॅनेजरांनी आपल्या कॅशियरांक शोकॉज नोटिसी धाडल्या खंय. म्हणजे वाय यू शूड बी कंटिन्यूड एज कॅशियर वेन असिस्टंट इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॅन काउंट कॅश फास्टर दॅन यू, अशी शोकॉज नोटीस धाडल्या कॅशियरांक. ती बाबडी तकलेर हात मारता. हे दोन आणि काय मागणार आणि 18,000 गरीबाक कित्याक आता हे कितें. तुम्ही हे पळयले सगळे बरें आसा, पण हितूनसून कसलेंच इन्स्पिरेशन घेवपाची गरज ना. डोंट ट्राय टू बी लायक विश्वनाथ भट और एनी अदर. फायल करप्ट जावंक दिवं नाका आपली कंप्युटरांतली. मिनिस्टर रोहन खंवटे जेन्ना फाटल्या वर्सा इफ्फीक येयल्लो एक फंक्शन अटेंड करपाक, थंय सलमान खानूय आसलो. सलमान खानान रोहन खंवटेक पळयलो, सलमान खानान रोहन खंवटेक परत पळयलो, सलमान खानान 3ऱ्या फावटी रोहन खंवटेक परत पळयलो. कित्याक सांग? सलमान खान थॉट हीज ब्रदर सोहेल खान हेज कम फॉर इफ्फी. रोहन खंवटे आणि सोहेल खान इतले डिक्टो दिसतात जाणा, कांट इमॅजिन. रोहन खंवटे सर हें पळोवन एक वेळ म्हाजेर बेजार जाला आसतलो. म्हाका सोहेल खानाचो डुप्लिकेट म्हणटा तूं? हाव डेर यू. ओके रोहन भाई, तू सोहेल खाना भशेन दिसना. सोहेल खान तुजी कॉपी मारता आनी तुज्या भशेन दिसता. ओके, जस्ट इमॅजिन. रोहन भाई,
तुम्ही आमकां कळपाक सुद्दां दिलें ना की दॅट यू हॅव वर्कड इन ट्यूबलाइट मूवी विथ सलमान खान. No nonsense will be tolerated in this. Oh, sorry, sir. Sorry. बघता है रॉंग टाइमर रॉंग पंच मारला. बिफोर रोहन खवटे मेक्स मी पंच मेंबर और बिफोर ही पंचेस इन माय फेस आय थिंक आय शुड लीव. पण सर साबाजी रेडिओचो राग आमचेर कित्याक बेश्टर? ना बेश्टर म्हणटालो हांव येता मागीर. ना तुज्या फ्रेंडाक मेळपाक वयता, बाबू कवळेकराक मेळपाक वयता. हांव कितें मॅसेज बीन बाबू तू काय हाडलाय? आतां सोड, इट्स ओके. आमकां आयज अशें कांय इम्पॉर्टंट इशूंचेर. काय हाडला म्हणटा? क्या चीज? काय हाडली ना म्हणटा? ना दिसाचे आमी घेयना. आमकां करप्ट केल्या शिवाय म्हणून सोडचो ना तूं. तुमच्या मते दिता तो हफ्तो मुखाट्यान घेवपाक जाय काय तो आपणेच बसोवपाक जाय? बसोवपा जाय. हे पावस सुरू जालो, हालव्याचे आंबे केन्ना मार्केटान येतले? म्हाका दिसता हे विकाक येतले. पावस न्हू भरपूर पडटलो. ना तेची आयडिया म्हाका पण जालें. पर्रीकरान वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा पणजे झाडां लायल्या. एक वेगळो प्रकार. हे अशें आसपा जायना की फक्त म्हाका दिसता की काम प्रॅक्टिकली काम चड आसपा जाय, देखावो चड आसपा जायना. न्ही हरशी पर्रीकरान झंडे खूब काडल्या. पर्रीकरान फक्त वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा झाडां लावपाक जाय ना अशें तुमी म्हणपाक सोदता. इन शॉर्ट तुमी म्हणटा की देखावो चड आसपा जायना. मायन्स मिनिस्टरान पर्यावरण दिसा झाडां लावप. हें सारकें न्ही. पण बाब कोण तरी झाडां लायता न्ही, बरी गजाल न्ही. त्या झाडां कितली ती उरतात तेजी कोण काळजी घेता? तेजे कोणाची देखरेख आसा? ती उरता काय कितें? कित्याक आमकां पयलीं लायता आसतना दिसता झाडां खंय तरी लायिल्ले आसा अशें दिसतात, पूण थोड्या दिसांनी तर पळयत तर ती सुकोवन ती झाडां ना जातात. हो तुवें अत्यंत सारको मुद्दो मांडला बाबू. ती लायता जर फक्त ते झाडां लावपाचो पर्पज इतलोच की एक दीस खंय तरी शिफ्ट केली, बरो फोटो येयलो पेपराचेर, आमी झाडां हांगाची काडली थंय शिफ्ट केली, होच पर्पज. इट्स ओके बाबू, कंट्रोल बाबू, कंट्रोल. इट्स तूं झाडां लायली उपरांत ती झाडां उरतली आनी उरपा खातीर तुमी काळजी कितें घेतात? ती झाडां उरपा जाय. लगता है भावनाओं में बह गए हैं बाबू भैया. बाबू तुवें आतां तुजी हे मन की बात परगटायली. व्हॉट इज युअर व्यू अबाउट प्रधानमंत्र्याची मन की बात? हे फक्त पब्लिसिटी म्हाका दिसता हे देखाव फक्त. आयज एका मोठ्या पार्टीच्या ओपोजिशन लिडरा भशेन उलयता हे पळोवन खूब बरें दिसलें बाबू. आखिर काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ. काँग्रेसीचो इतिहास मोठो आसा. इट इज द सिंगल लार्जस्ट पार्टी सिन्स. सरकार जाल्ला ती गजाल वेगळी, पूण सिंगल लार्जस्ट पार्टी. आणि हे तूच सांगता हे आपल्याच पक्षाची अजब हे काँग्रेस के लोक. जस्ट इमॅजिन. बिरेस्तारा वडाची पुनव जाली. 7 जन्मी होच घो आपणाक मेळो दी म्हणून म्हाजी बायल ह्या दिसा उपास करता आणि मागीर वडा पुनव सोंपली काय डेली म्हाज्या पर्शीचो तपास करता. वडाचें झाड कितें म्हणटा ना, तुमकां जर 7 जन्म होच घो जाय जाल्यार म्हाका कित्याक बांदता, तेकाच बांदून दवरा न्हू. तुमी म्हाका अर्देवर सोंसता प्रोग्राम पळयता. हां तुमकां कितें जाता आसतलें? इमॅजीन करा म्हाज्या बायलेच्यो यातना. घरान म्हाजी ही नाटकां बी सगळी चालूच आसता, ती कशी यातना सोंसता आसतली. ते वडाच्या पुनवेचें म्हणून याद जाली म्हाका. आनी जेन्ना ती म्हाका विचारता दिगंबर आनी विजयाचें अलायन्स कित्याक तुटलें, तेन्ना हांव तेका आन्सर दिता, तुका कांय खबर ना, त्या माध्यमांच्यान त्यो गजाली जावंक जाय. कितें म्हणजे बायल जेन्ना म्हाका दमदाटी करता, तूं पिकनिकेक वता बरें आसा पण चड घेवं नाका, कळ्ळें, आनी चड भितर वचूं नाका आनी चड घेवं नाका. तेन्ना हांव तेका उलटो, कोणें सांगलें तुका कोणें सांगलें पिकनिकेक आमी फक्त पिवपा खातीर वतात. हम पिकनिक को तुआलो, शाबू और फणी भी लेके जाते हैं, मतलब हमको आंघोळ करने का मांगता है. मागीर म्हाजी बायल जर विचारीत आयज मुगाचो रोस करूं, तेन्ना हांव ताका मुगाचो कित्याक गो, मोगाचो रोस कर मगो. तुका मोगाचोच रोस केला आवडीन खंय, आमी गोंयकार मगो, गोंयकार मोगाचो रोस आनी खारो भाजलेलो बांगडो इज गोंयकार पण मगो अशें मरे हांव ताका सतयता. म्हणजे म्हाजी मिमिक्री आयकून सामकें हें जाला. म्हाजी घरान मिमिक्री चालूच आसता, तें मागीर बेजार जाता. हांव गॅरंटेड सांगता म्हाज्या बायलेक हांव आनीक खंयच्याच जन्मान नाका. नो भिश्टीण, नो वडा पुनव.
जस्ट इमॅजिन पतिव्रता बायला वडाकडे मागता 7 जन्मी होच घो आपणाक मेळचो. एक वेळ काय बायला अशें म्हणटा आसतली की होच 7वो जन्म आसल्या पुरो रे बाबा. समजा वडा पुनव दादल्यांनी करपाची अशी प्रथा आसलेली जाल्यार दादले कितें मागतले आसले, कित्याक मॅन वील बी मॅन न्ही, तुमकां खबरूच आहा. जस्ट इमॅजिन दादल्याची वडा पुनव आसलेली जाल्यार दिसते मजला सुखचित्र नवे मी संसार मांडतो. दिसते मजला सुखचित्र नवे देवा वडा पुनव केलं आहे तुझी. पण सांगपाचें कितें जाणा, मातशें फुडल्या जन्मान हीच बायल नाका. फुडल्या जन्मान अशी ऐश्वर्या राय बीन मेळ्यार बरें जातलें. म्हणजे हांव आतां कित्याक सांगता, मागीर तूं म्हणटलो लास्ट मोमेंट कित्याक सांगलें आपणाक. बूक करून दवर म्हणटा म्हाज्या खातीर ऐश्वर्या राय फुडल्या जन्मान. आनी कशें आहा देवा, पयलीं तशी म्हाजी बायल बरी तशी, पण कशें आहा आतां पळय डेली जर वर्सभर वत पडत रावले जाल्यार मागीर कशें जातलें. डेली वत, पावस जाय न्हू मदीं मदीं, मदीं मातशी थंडी जाय, मागीर परत गरमी, परत हिवाळो, वेगळे वेगळे ऋतू. म्हणजे नैसर्गीक जो नियम आहा तो तुवेंनूच तयार केला न्हू देवा. सो त्याच प्रमाणे म्हणजे कित्याक डेली दाळ खावन खावन वाज येयला देवा. ना हांव कितें म्हणटालो जाणा, मातशें ऐश्वर्या राय फुडल्या जन्मान बूक करून दवर. आतांच सांगता पळय, वेल इन एडवान्स सामको. देवा ना म्हाका कितें जाणा, एक विचार येयलो असो, म्हणजे ऐश्वर्या राय सगळेंच मागता न्हू, तुजेरय प्रेशर आतां कोणाक कोणाक म्हणितलो. हांव कितें म्हणटालो जाणा, फुडल्या जन्मान अशें प्रिती झिंटा सुद्दां उपकारता, म्हणजे चलता म्हाका. हय तेका सुद्दां बूक करून दिल्यार जाता. फुडल्या जन्मान प्रिती झिंटा म्हाजी बायल म्हणून तूं दिशीत न्ही जाल्यार म्हाका चलता. हां तशें कांय ना, अशी तूं कितें दिता तें हांव मुखाट्यान घेता, तुका खबर आहा. हांव आनी प्रश्न करचो ना, मुखाट्यान हांव प्रिती झिंटाचो स्विकार करून घेतलो. तूं दिता तें मान्य म्हाका, आनी कांय ना. चल हांव फुड्यान उलयना, मातशें बूक करून दवर आतां. हय बरें. ना देवा म्हाका आतां रियलायज जालें, प्रिती झिंटा सुद्दां खूब डिमांड. म्हणजे खूब जाण म्हाका अशें म्हणटा आसले प्रिती झिंटा आपणाक अशी बायल मेळची म्हणजे अशें तुका प्रेशर. हांव कितें म्हणटा जाणा, तूं सनी लिओनी सुद्दां दिल्यार हांव म्हणजे असो एडजस्ट करता. जायला तुज्या खातीर हांव एडजस्ट करता कळ्ळें. तूं सनी लिओनी सुद्दां म्हाका फुडल्या जन्मान बायल म्हणून दिली न्ही, हांव एडजस्ट करून घेता. तशें म्हाका कांय ना. पळय कशें कितें तें मातशें बूक करून दवर. करता हांव एडजस्ट करता, कांयच प्रॉब्लम. हांव कसलीच कंप्लेन करचो ना. सनी लिओनी सुद्दां मेळ्ळी फुडल्या जन्मान बायल म्हणून म्हाजी कसलीच कंप्लेन ना. बरें देवा येता. बरें. Before the कच्चे धागे of this नाजूक बंधन gets tooted, I'll take a break मित्रांनो. I'll be back. Just imagine. I would call it a complete fraud on the court. We are a tourist state. So there are certain technical problems when you arrest tourists. We are here fighting for them, not fighting for us. कारण हो एक नॅशनल डिबेट जावपाक शकता. Which should be a national issue actually. Candidate came with the B forms of two parties. Time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. हे गव्हर्नमेंट सामके घट उरतले 5 वर्षात काँग्रेस पक्षाला. Police is not the decisive point. हे सरकार 5 वर्षाचो कार्यकाळ पूर्ण करतले. First time in the history of Goa, governor is addressing the house, giving reasons for holding this. Oh, we give it to prudent media, will send it to you. तुझे मेल आर पयलो धाडटा. कितें common minimum. हय सारको. But I think these are not matters which should have been brought to public. म्हणजे आपल्याला जो कितें रायटिस्ट आहा पळय ते पेल्यान दोन भितर येतलो. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार Watch the debate with Pramod Acharya every Thursday 7:30 p.m. and 10 p.m. only on Prudent. Just imagine. Welcome back after a short break. And welcome to Just Imagine, the world of comedy and अवचिनपण. And आपणाक जमता त्याच भाशेन कार्यक्रम करचो अशें म्हाजें एक्चुली प्रामाणीक मत. ना तुमी हालीं पळयलां आसतलें की हांव जस्ट इमॅजीन सुरवात करतना बरो नेटान इंग्लिशीन बी म्हणून स्टार्ट करता.
खबर आसतना की हांव आनी इंग्लीश म्हणजे मोदी आनी केजरीवाल मेळपाचें. बाबू आजगांवकराचे बेस्ट. तो पयलीं विचारता कोंकणीन उलयल्यार कळटलें काय म्हणून. मागीर बाबू आजगांवकर चस्मा चडोवन इंग्लिशीन सुरवात करता. मागीर बाबू विचारता हिंदी में बोलूं आनी आपणाक जाय तेंच म्हणजे कोंकणी भाशेन आपले उलोवप करता. तुमकां कळू वा ना कळू ठग लायफ म्हणटा बाबू आजगांवकर. शे हेंच्यान जे आयोजीत केल्या ही एक्झिबिशन फूड आमची हॉस्पिटॅलिटी गोंयान केल्या बद्दल तेंचे पयलीं हांव स्वागत करता. पावर ट्रीप दिली मरे बाबू आजगांवकरान. पण झेलात ट्रीप दिली ती केतन भाटीकरान. डॉक्टर केतन भाटीकर who fashions unique style beard which was once upon a time my hairstyle. Just imagine. Hello Mr. Bhatikar. Dr. Ketan Bhatikar, JSM candidate आशिल्लो. Oh, you remember that you are JSM candidate. You was तुका विजयान फोन बी केल्लो. आमची एकूय मिटींग जाल्ली ना. हांवें मिटिंगेचें काय विचारूं ना. बेश्टो कित वाज ब्रिटीश पार्लिमेंटान परत MP म्हणून इलेक्ट जाला आमचो गोंयचो कित वाज. ताका हांव ओपोज आसा. म्हाजो हो प्रश्न आसा की ताका हांव ओपोज आसा. केतन GST काय GSM. आसूं ते GST आमचे वेटूच बरें. बार्सलोनाचो आदलो सपोर्ट स्टाफ सर्जिओ लोबेरो रॉड्रिगीस हो आतां FC गोवाचो नवो हेड कोच. आतां गोंयान येतलो तो. त्या मनशाक आमी गोंयान हाडून गोंयान कितें सिद्ध करूं शकता आमी. गोवा फॉरवर्ड बी जॉयन जातलो फुडें. अजून पर्यंत तसो कांय विचार ना. जस्ट इमॅजिन. थोड्यांच्या नाकावयलो मूस हाला ना. हांगा हेंच्यांनी अख्खे झाड हालयले. खरे बाहुबली हे. असले एक 50 बाहुबली जर आमकां फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंटान मेळत न्हू मागीर जाय तितली झाडां पडा. कितें कांय टेन्शन ना. फायरमॅन कंपनी. जस्ट इमॅजिन. प्रुडंटाचेर खूब फावटी तुमी डिबेटी पळयल्या आसतल्यो. वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आमी डिबेट घेता. डिबेटीचो विशय वेगळो आसता पण आयच्या ह्या डिबेटीचो विशयच प्रुडंट आसा. न्ही भिवनाका तशें कांय हें ना. प्रुडंटाचे नवे नवे उपक्रम आनी प्रुडंट आतां कितें कितें फुडें फुडें करता तेची तुमकां एक आयडिया मेळटली सद्या कितें चल्लां आनी खंय पावल्या. सो सगळ्यांत पयलीं ह्या म्हत्वपूर्ण अशा विशयाचेर डिस्कशन करपाक आमच्या बरोबर आसा बाब रवी नायक. तुमचें स्वागत. दुसऱ्या वटेन म्हज्या बरोबर आसात BJPचे आदले आमदार बाब सुभाष फळदेसाय. स्वागत सर तुमचें. आपल्या सुमधुर आणि सोबीत हास्यान दुश्मनांक सुद्धा काबीज करपी सुभाष फळदेसाय आमच्या बरोबर आहा. आणि दुसऱ्या वटेन बेश्टेच सिरियस कारणा शिवाय बेश्टेच सिरियस रावपी आमचे ज्येष्ठ पत्रकार पांडुरंग गांवकर आमच्या बरोबर आसा. आणि चवथे मनीस जे आमच्या बरोबर आहा तांकां आयज अशें फिलींग येता आसतलें जशें सचिन तेंडुलकराक डेब्यू करतकूच येयला जे फर्स्ट मॅचीन घडये जस्ट इमॅजिनान पयल्या फावटी आपलो डेब्यू करपी आमदार दीपक पावसकर आमच्या बरोबर आसा. सर स्वागत तुमचें. आतां डिबेट ही प्रुडंटाचेर आसा म्हणजे प्रुडंट जे ते केबलाचेर येता. केबल केन्नाच्यान येयले. केबल इन्वेजन केन्नाच्यान जालें. आय थिंक 91-92 सालान अशें 91-92 सालांच्यान केबल इन्वेजन स्टार्ट जाला रायट. हें आमच्या वेळार हें जावना. 91-92 तुमी आतां नासले बेस्ट तुमच्या वेळार म्हणजे तुमचो वेळ न्हू तो तुमचोच वयल्यान वेळ आसलो तेन्ना. दीपक बाब म्हाका सांगा प्रुडंटाचेर खंयच्या टायमार खंयचो कार्यक्रम आसता हें आमकां कशें कळटा. पेपराचेर डेली वाचता आनी सामकें.
आणि ते पेपर म्हटल्यार द गोवन आणि गोवन वार्ता ह्या पेपरांचेर आमचे शेड्यूल डेली येता आणि व्हॉट्सॅपाचेर आमचे मॅसेजी चालू असतात खंयच्या टायमार खंयचो प्रोग्राम आणि वेबसायटीचेर केन्ना अपलोड जालें हें सगळें येतात आणि आमचो ॲपूय आतां लॉन्च जावपाचो आसा म्हणजे ऑलमोस्ट जाला ती न्यूज तुमकां दिता हांव. आणि म्हाका एक सांगा इलेक्शन कसलेंय आसूं पंचायतीचे असो किंवा विधानसभेचे या पंचायतीचे और विधानसभेचे इलेक्शन कसलें आसूं प्रुडंटाची कवरेज सदांच टॉप. रवी बाब तुमकां सांगता हांव प्रुडंट नंबर 1 स्लॉट दवरपाक आमी खूब धडपडटात आमी खूब कश्ट काडटात सगळे मेळून सगळे आणि ते जाल्लें आसा. ओके रवी बाब म्हणटा की आमी नंबर 1 स्लॉटार ऑलरेडी आसा अशें रवी बाबाचें म्हणणें आणि थँक्यू सो मच फॉर दॅट रवी बाब. सुभाष बाब आमच्या न्यूज बुलेटिना बद्दल तुमचें कितें मत? It is a continuous process. It doesn't stop any a single day. म्हणजे तुम्ही म्हणपाक सोदता की आमची न्यूज डेली आसता एक दीस न चुकता सुद्धा आमची डेली 365 डेज आमची न्यूज आसताच आणि आमच्या बातम्यांनी केन्ना केन्ना अशे व्हडले व्हडले वयर सकयल जातात तुमकां खबर आसतलीच. थोडी फार जातात कित्याक न्यूज ऑथेंटिकेटेड आसता न्ही. पण एक गजाल म्हाका सदांच कळना म्हणजे अजाप दिसता की असेंब्ली सेशनां आसता पळय त्याच दिसांनी नेमको केबल कट कसो जाता. एखाद्या वेळी चुकून हे असतात पण तुमकां दिसना दॅट इज रॉंग. हें जावपा जायना. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? यू टेल मी नाव. कॅन यू ब्लेम चीफ मिनिस्टर? ना सुभाष बाब दॅट वी वील फायंड आउट आमी ते आमकां मागीर सांपडटाय बी. बट तुमकां सांगता रे बाबा शी फूल गोवा रे बाबा शी फूल गोवा वॉन्ट्स प्रुडंट टू बी सॅटेलायट चॅनल. करेक्ट. ओके इवन यू ऑल्सो वॉन्ट दॅट प्रुडंट शूड बी सॅटेलायट चॅनल. पळोवया सगळे जर बरे भशेन तुमची ही इच्छा पुराय जायत सांगोय ना आय डोंट नो पळोवया फुडें कितें वाडून दवरलां आमकां. पण तुमकां एक सांगता आमचें एक बेस्ट म्हणजे कितें जाणा आतां प्रोग्राम समजा 7:30 आसा जाल्यार तो प्रोग्राम 3 ते 4 वरां पयलींच वेबसायटीचेर आमच्या अपलोड जाता. www.prudentmedia.in ही आमची वेबसायट. म्हणजे सांजचो प्रोग्राम दनपार म्हटल्यार तुमकां तो पळोवपाक मेळटा. हें बरोबर न्हू. रवी बाब आयज हांगा जी डिबेट जाली ही तुका कशी लागली? हांगा सगळें केओस जाल्लो आसा. पांडू बाब रवी कितें म्हणटा पळय हांगा आमी सगळो आयज केलो तो सगळो केओस म्हणटा. आमचो काय वेगळो अनुभव ना सगळ्यांचोच अनुभव आसा. तुम्ही आज सगळे हांगा बरे भशेन आयले आनी तुमी बरे भशेन आपली मतां मांडली. आयज हो एपिसोड ऑन एअर वता म्हटल्यार पंचायत इलेक्शन वोटींग जालां आसतलें आनी होपफुली तुमच्या पॅनलांकूय बरी मतां पडलें आसतलें अशें आमी मागोया आनी आस्त बाळगिता हांव अशी. आनी बरे भशेन आयले तुमी थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावा प्रुडंट देव बरें करूं. अरे एक खीण म्हाका कितें दिसलें जाणा रवी आनी दिपक पाकसकराचे सारके अशे रे म्हणजे बरेच म्हणजे जुळटा काय विचार अशें दिसलें म्हाका. आनी पांडू तूं इतलो सिरियस कित्याक? जस्ट इमॅजिन पावस मॉन्सून सामको नेटान स्टार्ट जाला अँड लेट्स सी वॉट वी शूड डू इन मॉन्सून अँड वॉट वी शूड नॉट डू इन मॉन्सून with one and only Nilesh Kabral. Yeah, just imagine. Nilesh, what is the hot drink suitable for rainy season? See, सांगपाक वतालो तू पण but you refrained yourself from telling it. I maybe my English is bad. तुझी इंग्लिश बॅड जाल्यार आमची पास्ट सामकी. एनीवेज आय टेल यू दॅट द हॉट ड्रिंक विच यू शूड हॅव इन रेनी सीजन इज टी. 4 आहे आणि एट नाईट 2 pegs of old monk in rainy season. Thun. Of course, see, old monk. see, don't put into this what I'm trying to say. Don't tell. Give आश्वासन. केन्ना सोपोवया एक ओल्ड मॉन्काची बॉटल. Today. म्हणजे तो टुडे केन्नाच येवचो ना म्हाका खबर आहा. फाटले 2 वर्सां टुडे म्हणून चालू आहा. पावसान चिकन बरें काय मटन? चिकन. रायट. मटन थंड न्हू चिकन गरम. I remember आमी जेन्ना when I was small, आमी गांवठी कोंबी बीन घातली. गावठी कोंबी इज व्हेरी हॉट. गावठी कोंबयेची शागोती तूं पावसान सुद्दां खाता न्ही जाल्यार तकलेक असो चरचरीत घाम सुट्टा आनी मागीर सगळे वयता वयले. ओके पावसान आमी पळयता की कारीच्या हारशाक फॉग जाता. What is the reason for it? आय डोंट नो बट सॉलिड प्रॉब्लेम जाता. हांवें नोटीस केला जर भायर पावस पडटा आनी गाडयेन AC बंद आसत जाल्यार असो फॉग निर्माण जाता. आता क्या चल रहा है म्हणून कोणे विचारलेलं सांगू शकता तू की फॉग चल रहा है म्हणून? हरकत ना म्हणपाक.
जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, आयचो हो एपिसोड आमी आतां हांगाच सोंपयता. आमी फुडल्या विकान मेळटलेच, पण तो मेरेन तुमी हांसपाक विसरूं नाका. हांसत रावा, खेळत रावा आनी हांसोंक येना म्हजो उगडास काडा, ऑटोमॅटीक हांसपा येतले. सो बरे भशेन रावा आनी पावसान स्वताची काळजी घेया. रेनकोट बिनकोट घेतला आसतलो तुमी, आय होप सो. सो मेळुया नेक्स्ट वीक. आनी तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका मेल करा हांगासर. ओके, चल बाय, सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. जस्ट इमॅजिन.